तिमोथाक पावलुचें पयलें पत्र 5 भावार्थ्यां ताईं तिमोथाची गवळीक जबाबदारी. जाणट्या दादल्यांक झुपाटी दिवं नाका, पूण तुज्या बापाय सोरी करतलो आसलोय तसो ताका उलो कर. तरण्या मनशांक ते तुजे भाव जाल्ले परी वागय. जाणट्या बायलांक आवयो कश्यो वागय. उणे पिरायेच्या बायलां लागीं सगले माणसुगेन त्यो तुज्यो भयणी जाल्ले परी चल. कोण ना त्या विधवांक मानान वागय. कोण एके विधवेक भुरगीं वो नातरां आसतीत जाल्यार हांणी पयले सुवातेर आपल्याच घोडच्यांक भोगती दाखोवंक शिकचें आनी आपणाक जल्मा हाडलोल्यांक जाता ते भाशेन आपलें रीण फारीक करूंक जाणो जावचें. हें देवाक मानता तसलें काम. पूण जर कोण कोरीच विधवा आनी तिका कोणूच ना, तिणें देवाचेर आपलो भरवंसो दवरलोलो आसा आनी ती दीस रात विनोती आनी मागणें करीत आसा. पूण जी विधवा फकत कुडीचें सूख भोगूंक सोदता ती जिवी आसुनूय मेल्या म्हणूं येता. गुन्यांवां मेकल्यो त्यो जावचे खातीर ही शिकवण तांकां दी. कोण आपल्या सोयऱ्या दायऱ्यांचो उदीक करून आपलेच घोडच्यांचो सांबाळ करिनात जाल्यार तांणी भावार्थ सोडला आनी ती एका ओन भावार्थ्या परोस पाश्ट. एके विधवेचें नांव विधवेचे शिवडेर घालूंक तिका 7 तरी वर्सां आसचीं आनी ती एका पती कोडे लग्न जाल्ली जावची. तिच्या बऱ्या कन्या पासत तिणें आपणाक बरें नांव जोडलोलें आसचें. आपल्या भुरग्यां बाळांक रीत रिवोशीन वाडयल्यांत. परक्यांचो आपणांगेर परामोस केला. भक्तांचे पांय धुल्यात. अडचणींक सांपडलोल्यांक आदार दिला. सगल्या जिनसाच्यो बऱ्यो कन्यो केल्यात तसली ती जावची. त्यावन उणे पिरायेच्या विधवांचीं नांवां शिवडेर घालूं नाका. कित्याक क्रिस्ताक भासावणी केल्या उपरांत तांच्यो कुडीच्यो व्हडावण्यो वाडटात तेन्ना त्यो लग्न जावंक सोदतात आनी पयलीं दिल्लें उतर मोडूंक पावतात आनी अशें गुन्यांवकांनी जातात. त्या भायर बेकार रावूंक आनी घरान घर भोंवूंक शिकतात आनी बेकार रावूंकूच न्हय पूण चाड्यो सांगूंक दुसऱ्यांच्या जिवितांत घुसूंक आनी नाका जाल्लें उलोवंकूय शिकतात. देखून तरणे पिरायेच्या विधवांनी नव्यान लग्न जावचें, भुरगीं जल्मा हाडचीं, आपलें घर दार करचें आनी आमचेर वायट उलोवपाक दुस्मानांक संद दिवची न्हय अशें म्हाका जाय. थोड्यो तसल्यो भावार्थ सोडून सैतानाचो पाटलाव करूंक गेल्यो. कोण एकले भावार्थी बायलेच्या सोयऱ्यां मदें विधवा आसात जाल्यार तिणेंच ताचो सांबाळ करचो आनी पवित्र सभेचेर तांचो भार घालचो न्हय. अशें पवित्र सभा कोण नासलोल्या विधवांचो सांबाळ करूंक पावतली. आपलो अधिकार बरे भाशेन चलयतात त्या पवित्र सभेच्या जाणट्यांक दुपेट मजुरी दिवची. भोव करून उतर परगटूंक आनी शिकोवन दिवंक घास घेतात तांकां. तर पवित्र पुस्तक सांगता, मोलटोल्या पाडयाच्या तोंडाक मुसकें घालचें न्हय. आनी दुसरे कडेन तें सांगतात, वावड्याक आपलो मुशाराव फावो. दोगां वो तेगां जाणांचे घोवायके विरेत एका जाणट्याचेर कसलेंय गाराणें मानून घेनाका. चवकशी करून जांचो गुन्यांव रुजू जाला तांकां सगल्या हुजीर बोबाट कर अशें हेरांकूय भिरांत दिसतली. देवा आनी जेजू क्रिस्ता मुखार तशेंच ताच्या विंचलोल्या देवदूतां हुजीर हांव तुका असो हुकूम घालतां. कोणाचेच तोंडाक पोळे नासतना वो कोणाकूच फावो नासलोलो उपकार करिनासतना ह्या कायद्यांक पाळो दी.
दोनवणान कोणाचेरूय हात दवरूं नाका आनी दुसऱ्यांच्या पातकाचो भागीदार जावं नाका. तुजें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. तुजे जिरवणेक आनी भोंवून भोंवून तुका येता ते पिडेक लागून ह्या फुडें उदकूच पियोन रावूं नाका, पूण थोडोसो सोरोय घे. थोड्या मनशांचीं पातकां जोडटीं जावचे आदींच स्पश्ट दिसतात. हेरांचीं पातकां फकत जोडटेच्या दिसा उक्तीं जातात. तेच भाशेन मनशाच्यो बऱ्यो कन्यो स्पश्ट दिश्टी पडटात, पूण तशें घडना जाल्यारूय त्यो सदांच लिपोन उरूं नजो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.